नमस्कार. भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार. सैमात जायती जनावरां आणि सुकणीं आसात. कांय जनावरां आणि सुकणीं हांचे कडेन दुर्लक्ष जाता. कांय विलुप्त लेगीत जाल्या. चोचीत 11 लिटर उदक भरून 50 किलोमीटर वेगान उडपी सुकणें आता दिसला. झारखंडातल्या साहिबगंज जिल्ह्यात हे सुकणें दिसून आयला. स्पॉटबिल्ड पेलिकन हे सुकणें रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक दिसले. हे सुकणें भारतातल्या गुजरात, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात रावता. स्पॉटबिल्ड पेलिकन सुकण्याचे खाशेलपण कितें ऐकात. स्पॉटबिल्ड पेलिकन हे मांसाहारी सुकणे. हे नुस्तें आणि ल्हान उदकांतले जनावर खाता. ते ताची लांब चोच नुस्तें धरपा खातीर वापरता. ताचे चोच सकयल एक पोती असता. तातूंत 11 लिटर उदक सांठोवंक मेळटा. वराक 50 किलोमीटर वेगान हे सुकणें उडपाक शकता. पेलिकन सुकणें हे सगळ्यात व्हडले सुकणें अशें मानतात. ताची लांबाय 125 ते 150 सेंटीमीटर आणि पाके 2.5 मीटर इतले आसा. ताचे वजन 4 ते 6 किलोग्राम इतले असता. ताची पाका धवी असतात. ताचे तकले तपकिरी काळ्या रंगाचे मुकुटासारखे चिन्ह असता. तसेच कपलाचेर एक खाशेले हळदुवे रंगाचे चिन्ह असता. आशियातल्या दलदली वाठारांनी हे सुकणें मेळटा. सध्या पेलिकन हे सुकणें विलुप्त जावपाचे वाटेर आसा. IUCNच्या रेड लिस्टार नियर एंडेंजर म्हणून त्याची वळरी आसा. शिकार आणि प्रदूषणाक लागून पेलिकन सुकण्याची रावपाची सुवात उणी जायत आसा. भारत आणि श्रीलंका सयत दक्षिण पूर्व आशिया, कंबोडिया, लाओस आणि थायलंडात हे सुकणें मेळटा. न्हंयो, तळी, घसघशे आणि दलदली आशिल्ल्या वाठारांनी हे सुकणें रावता. ह्या सुकण्याचे मांस, पिसां आणि चोच हाचे खातीर ताची शिकार करतात. अशाच माहिती दिवपी बातम्या आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबुक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका. ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбуй.com. तशेंच भांगरभूंयच्या YouTube चॅनलाक सबस्क्राईब करात.